काल रामा काणकोणकाराच्या नावान एक आमच्या सांग्यार बस स्टँडार कॅन्डल मार्च जाल्लो आनी रामा काणकोणकर हाचेर जो हल्लो जाल्लो गोंय भितर तो ते हल्ल्याचो पयलीं आमी खरेंच आमच्या मनान निशेध करतात की अशेंय घडपाक जायना म्हणून। आनी रामा काणकोणकर हो आमचोय एक गोंय भाव, एक समाजाचो एसटी समाजाचो तो आमचो भाव। ताकाय जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आमकांय खूब दूख जालें, पूण गोंयची सरकार इतली सक्षम आसा की पट्ट करून रोखडेच तांच्यांनी ताच्या मारेकऱ्यांक धरून रोखडेच ताचेर कितें तेजी प्रोसेसिंग चालू आसा आनी ताका न्याय मेळचो हो आमचोय हेतू आसा, सदांच तांकां आनी ताच्या परिवाराक न्याय मेळचो म्हणून। पूण काल जेन्ना हांगा कॅन्डल मार्च हो जालो आनी ताजे भितर थंय जे जमा जाल्ले तांच्यांनी रामा काणकोणकराच्या नांवान हो कॅन्डल मार्च काडलो, पूण थंय पळोवपाक गेल्यार अशें दिसतालें की रामा काणकोणकराचे थंय कांयच प्रोग्राम ना। थंय प्रोग्राम आसता फक्त दुसऱ्याचो आनी फक्त पॉलिटिकल इश्यू हाडून आमचे आमदार सुभाष फळदेसाय आनी गोंय राज्याचे मिनिस्टर हांकां टार्गेट करपाचो। तर अशें भयंकर वायट दिसता की इतले समाजा भितर इतले आमचे सांग्या खातीर गोंया खातीर जे आमचे आमदार आनी जे मिनिस्टर सगळ्या खातीर जे इतले वावुरतात तांचेर जो काल ते उलयतात ते सगळे हाचो आमी भरपूर निशेध करतात। आनी आमकां खूब वायट दिसता की आमच्या आमदाराचे तुमी कितें अशें मेळटा तशें तुमी उलयतले, ते तुमी उलोवप न्हू, तुमी उलयात, तुमकां जाय तुमी उलयात, पूण बाबा रे पटून दियात की हें पळय हें जें हल्लो जाला तेजें हें कितें तरी पळय हें प्रूफ आसता, हें आसता अशें पटोवन दितरी। तुमी तोंडार येयले आनी मेळटा तशें उलयले तशें जायना। सगळे गांवांनी वचून एक कॅन्डल लायट मार्च करतात, ते कांयच हें करप हांव मानता। काल खंय सांग्यार राती जालो ते बरें आसा, लोकांक एकठांय करून एक कॅन्डल मार्च केलो बरें आसा, पूण एवरी टायम तुम्ही भायले लोक येता आमच्या आमदाराचेर उलयता हे आमी प्रत्येक फावटी आमी खबर घेवपाना की तो आमचोय आमदार, तेणे आमच्या खातीर सांगेकारां खातीर खुबशें डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आनी तो सगळ्यांक वायटा उलोवक पावता। तो अशेंच तेजे दारान सकाळची लोक 7 रावता ते 10 पर्यंत लोक अशी गर्दी आसता, तो आपले काम धंदो सोडून आपल्या जिवाची पर्वा न करता लोकांक अटेंड करता। तसोच ऑफिसान येता सांग्यार थंय बी लोकांक अटेंड जाता, पण तुमी एवरी एक्टिविस्ट येतले आमच्या आमदाराचेर उलयतले, पूण आमी उगी रावपाना कित्याक आमकांय वायट दिसता न्हू। उठता बसता तुमचे काळा सकयल एक उदक सुद्दां देवना आमदाराचें नांव घेतल्या शिवाय, कितें जालें सुभाष, पूण आमी उगी रावता म्हणून आमकां एक मर्यादा आसा की आमकां केन्ना जाल्यार केन्ना एक राग येतलोच। पूण कालचे जे तुम्ही घडोवन हाडला सांग्यार तेजेर आमी सारको निशेध करता आनी हाज्या फुडें बी भायले लोक येवन तुमी आमच्या सांग्यार आमच्या आमदाराचेर उलयतले आमी खबर घेवपाना। आमी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम आसा लोकांक आन्सरेबल करपाक। कालची ती एक गोष्ट घडला ती खूब वायट दिसता, कित्याक रामा काणकोणकर तो बी एसटी समाजाचो एक बंदूक जाल्लो आसा। सांगपाचें म्हणल्यार तेजें जें कितें पळय वायट घडलें आसा तें जावचें नासलें, पूण हांव एक एसटी समाजाचें जे आज लोक एसटी म्हणून यूज करता, गेले फावटी हांव बी जे चेअरपर्सन आसलें तेन्ना बी एसटी म्हणून एक तो बेश्टो डिकोस्ता म्हाजे फाटी लागलेलो आसा, पूण पळोवपाक गेलें जाल्यार हो एसटी म्हणून फक्त एक यूज करता आनी लोकांक आमचे जे एसटीचे आसा तेंचे फक्त पेटोवन घालपाचें आसा की अशें जावपाक जायना की आमचे समाज आसा की ते सांगते तशें जावपाक जायना। पूण पळोवपाक गेले जाल्यार हो फक्त एक हिंदू धर्मा भितर एक लावन पेटोवन दिल्ले आसता। तेचे जे पळय कालचे रामा काणकोणकराचे जे पळय कितें काल जे फाटले गेले आमदार धरून सगळे आसले तुमी तेजे एक हें केल्लें आसता, तेजे एक मात पेटयल्ली आसता, पूण पळोवपाक गेल्यार तेणी जे जण एकान करपाचें, पूण प्रत्येक फावटी आमदाराचें उलोवप हें सारकें न्हू। प्रत्येक फावटी तो एक हितू कावन्सिलरां धरून एक हेका धरून सगळे प्रत्येक फावटी आमचे धरून तो आमदाराचेर पावता, पूण जशें की आमदारा तो पुजता आनी आमदार तेजे फाटल्यान नाचता अशें तें जाता, पूण प्रत्येक फावटी तशें जावपाक जायना। आमी बी फाटल्यान आमदारा फाटल्यान आसा। तुका जर तुजी पॉलिटिकल कॅरियर वाडोवपाक जाय, पूण दुसऱ्याचेर पांय धरून आनी तो सुद्दां अन्यायाचेर पांय धरून तू कितें करतलो आनी कितेंय उलयतलो आनी आपूण मुखार सरतलो, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। सांगेकार मूर्ख ना। हांव मेशूक सांगपाक सोदता, बाबा तुका पॉलिटिकल कॅरियर आसा अशें दिसता जाल्यार तुवें तो
निवळ आणि नितळ प्रयत्न करचो, लोकांच्या बऱ्या लागून कार्य करचें. म्हणून म्हाका सांगचें दिसता, जेन्ना तूं निवळ आसता, तुजी कार्य निवळ आसता, जाल्यार तुवें कोणाकूच भिवपाची गरज नासता. पूण म्हाका आनी एकदां परत सांगपाक सोदता, ताचे बरोबरच आनी एक उशा नायक म्हणून कोण आशिल्ले, हांव उशा बायक सांगपाक सोदता, बाय तूं पयलीं तूं खंय आसा, तूं खंय, आपूण खंयच्या स्टँडर्डाचेर आसा, आपूण कितें, तूं अशे रितीन बेफळा उलयतालें जशें काय तुका पयशे दिवन हाडल्या भशेन तूं उलयतालें. तूं एक बरे समाजाचे नागरीक जाल्यार तुवें बरें आनी सूक्ष्म एक नारी तशें कशें उलयता तशें प्रेझेंटेशन आसपाक जाय आशिल्लें. तूं उलयतालें तें चुकीचें म्हाका दिसलें, म्हणून हांव तुजेर उलयलां. दुसरें सांगपाक दिसता, कारण की आमच्या सांग्यावयल्या आमदारान सांग्यावयल्या वाठाराचे खूब गोश्टी केल्ल्यो आसा आनी बरें कार्य केल्लें आसा. आनी ताजेर तूं जर असो उलयतलो जाल्यार समेस्त सांगेकाराक तूं पेटयता अशी हो आक्रमक तुगेलें हें जातलें. कारण की समेस्त सांगकार तुजे विरुद्ध रावपाक सक्षम तयार आसात. कारण की आमदार सांगकाराक लागून कितें करता, बरें डेव्हलपमेंट कशी चालू आसा हें समेस्त गोंय पळयता. सांगेत न्ही तर समेस्त गोंय पळयता की सुभाष फळदेसाय सांगेकारांकूच न्ही तर गोंय सरकाराक लागून आनी गोंयाक लागून कसो वावरता तो. सो हांव चड वेळ घेवचो ना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जे समेस्त प्रोटेस्ट करपा लागून आयिल्ले तेंच्यांनी रामा काणकोणकारा लागून समेस्त खंयी प्रोटेस्ट करचे, पूण कोण तरी तुमकां सांगता आनी म्हणून ताजेर तुमी उलयतात आमच्या आमदारा बद्दल, जाल्यार ते चुकीची गोश्ट आसा. हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां की असले आमी हे वायफळ तुमचे आयकून घेवचे ना. समेस्त बीजेपीचे कार्यकर्ते तशेंच समेस्त सांगेकार सक्षम आसा तुमकां उत्तर दिवपाक.